लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 24 वूळ 13 ते 35. त्याच दिसा अशें घडलें. तांचे भितरले दोग जाण जेरुसाल्यातावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलोल्या इमाऊस नांवाच्या गारामांत वेताले आनी ह्या सगल्या गोश्टांची गजाल एकामेकाक लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन चर्चा करता आसतना खुद जेजू लागीं सरोन तांचे बाराबर चलूंक लागलो. पूण तांणी ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर साय कशी आयली. ताणें तांकां म्हणलें, वाटेर चलतना एकामेका लागीं तुमी करत्यात त्यो गजाली कसल्यो? ते थांबले. तांचें तोंड चिंतेस दुखेस्त आसलें. क्लेओपास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसाल्यांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा यात्रेकार कितें? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कितें घडलां? तांणी ताका म्हणलें, नाजारेथकारा जेजू विशीं घडलां तें. देवा आनी आख्खे परचे मुखार खोर्न्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बरलोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याजकांनी आनी वडिलांनी ताचेर मरणाचें फर्मोण मारूंक ताका धरून दिलो आनी कुर्सार मारलो. तर इस्रायेलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज तिसरो दीस. त्या भायर आमचे भितरल्या कांय बायलांनी आमकां घाबरायलीं. उजवाडचे आदीं ताचे समाधीची त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें ते सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण समाधीची गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना तांणी तांकां म्हणलें, कितले म्हूण घोलये तुमी? प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सोत मानूंक कितले म्हूण जड मोनाचे मनीस तुमी? देवाचे कुशे प्रमाणे क्रिस्तान हें सगलें सोंसचें आनी अशें आपले मोहिमेंत प्रवेश करचो म्हूण नकळो आसल्यात तुमी? मागीर मोइजेसा आनी सगल्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागतात तितल्याय शास्त्रांचो अर्थ तो तांकां सांगूंक लागलो. इतल्या म्हणसर आपूण वेताले त्या ग्रामा लागीं ते पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण ताणें परातून म्हणलें, आमचेशीं राव. तर सांज जायत आयली आनी दीस दारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावंक भितर गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलोलो आसतना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासलो आनी तो मोडून तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो ताच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर आमचे कोडे उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरले भितर हुलपतालें न्हय? आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसाल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकटवलोलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. हांणी त्या दोगांक सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जिवंत जाला आनी सिमावाक दिश्टी पडला. आनी ताणें दोगांनी वाटेर घडलोल्याची खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें.
देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार.